समेस्त मयेकारांक उमळशीक लागून राविल्ल्या मयेच्या श्री माया केळबाई देवीच्या कळस उत्सवाविशीं अनूय संभ्रम निर्माण जाला। अधिकाऱ्याच्या मुद्द्यावेल्यान फाटल्या कांय वर्सांच्यान कळस उत्सव वादाच्या भोवऱ्यांत अडकळा। बेरेस्तारा सांजे गांवकर वाड्यावयल्या श्री मामाय देवळान पारंपारीक विधी केल्या उपरांत पुलीस बंदोबस्तान देवीचो कळस भायर काडलो। उपरांत अवसारी मोडा सयत कळस केळबाई वाड्यावयल्या केळबाई देवीच्या देवळा कडेन व्हेलो। मात थंय नायक गटांतल्या बायलां आनी दादल्यांनी प्रवेशदाराचेरूच कळस आडायलो। निमाणे कळस फाटले फाटी सातेरीच्या देवळांत व्हेलो। फाटल्या वर्सा माल्याच्या जात्रे वेळार सुमार 15 दीस श्री केळबाई देवीचे गर्भकुडीचे दार बंद दवरिल्ले। ताका लागून कळस केळबाई देवीच्या देवळांत घेवंक ना अशें नायक गटाचे म्हणणे आसा। मायाचो कळस भायर सरतालो तेन्ना मामलेदारान आमची काल आनी आयज 2 दीस अर्जंट मिटींग आपयली। ते मिटींगेक मामलेदारान दोना पार्टींक समजपाचो खूब प्रयत्न केलो, म्हटल्यार ते आपल्या वाटेन रावले, आमी आमच्या वाटेन रावले, तितून कांय तोडगो येयलो ना। तरी सुद्दां आयज तेंच्यांनी कमिटी बरोवप समाजान आयज तेंच्यांनी कळस जबरदस्तीन भायर काडलो। आनी आमचें मत कितें नासलें, आमी सगळ्या महामाच्या देवळा कडेन कळस बंद करपाक आनी आडोवपाक वचोंक ना। आमी आमच्या केळबाईच्या देवळा कडेन सगळो नायक गांवस गोसावी आनी इतर समाजांतले लोक सगळे रावले। आनी फक्त आमचो एकच प्रश्न आसलो की आमी देवाक देव जो मोड आसा, जो कळस घेवन गांवांत भोंवता आनी ताका देव म्हणून जे मानता, त्या मोडाक आमकां 1-2 प्रश्न विचारपाचे आसले। म्हणून आमी त्या मोडाक हांगा केळबाच्या देवळा भितर मंडपा भितर सरच्या पयलीं आमी देवाक प्रश्न केलो की देवा आयज तुमी उमेदीन भायर सरल्या, आमचो कांय विशय ना, भायर सरपाकच जाय। आडोवपाचें आसलें जाल्यार आमी महामाच्या देवळा कडेन आड्यात रावले, पूण तुमी भायर सरल्या बरी गजाल आसा। देवा एक आमचे 2 प्रश्न अशे आसा की जेन्ना हे कमिटी जेन्ना 15 दीस आमचे केळबाईचे एकच देवूळ जेन्ना बंद दवरले, त्या टायमार देवा तुमी खंय आसले? तुमी लिपोन रावले, कमिटी लॉक मारले आनी तो परवरी AC रुमान न्हिदोवन रावलो। पूण तेचेर कोणी आनी तेचेर चौगुल्यांनी एक्शन घेतलें ना, कमिटीन एक्शन घेतलें ना, आनी मामलेदार डेप्युटी कलेक्टरान सुद्दां हेचेर कितेंच उपाय काडलो ना। लास्ट आमी 15 दीस हेवटेन तेवटेन घडपडी करून एप्लिकेशन दिवन सगळ्या समाजाक लागीं करून सगळे संघटनेक लागीं करून तो विषय शॉर्ट आउट करून लास्ट 15 दिसांनी आमचो ते देवूळ उक्ते जालें। तो उत्सव आसलो, कळस केळबाईच्या देवळान येवपाचो आसलो। कळस भितर सरच्या पयलीं आमचे 2 पॉयंट आसले मोडा कडेन विचारपाचे। मोड म्हणजे ताका आमी आतां देवूच म्हणटा, तेच्या माथ्यार कळस हाडल्याक आमी ताका देव समजलो वयता। त्या देवा कडेन आमचे 2 प्रश्न आसले की गेल्या वर्साची 15 दीस देवीचे दार बंद आसले, नित्य दिसाची जी पुजा आसली ताका खंय तरी खंड आयलो, ती पुजा जाली ना। त्या वेळार तुजें देव तत्व जें आसा तें खंय आसलें? तूं फक्त तुजे कळस फायनान्स कितें मेळटा तेन्नाच तूं येतलो की तुजी तत्वां घेवन येतलो, हेंच आमी ताका विचारपाक आसलें हांगा। तुजो तत्वाचेर आसा जाल्यार तूं न्याय कर। आमकां फक्त न्याय जाय आसलो, आमी खंय बंद उडोवंक ना, आमच्या तोंडासून एक शब्द येवं ना बाबा आमी बंद करुया म्हणून। आजून जो सांगता तेणी आजून सुद्दां येवचो, न्याय करचो आनी भितर सरचो। आनी ह्यान फुडें सुद्दां आतां जात्रा जावपाची आसा, तेच्या फुडें आनी खुबशे प्रोग्राम आमचे जातले। जो कोण येतलो तेणी न्याय करचो आनी भितर सरचो। जर न्याय ना ताका भितर एंट्री मेळची ना। देव आसूं, मोड आसूं, परब आसूं नाजाल्यार आनी कोणी आसूं, तेंचे न्याय करचो। कित्याक सांगू, आमी येयल्ल्या वर्सा कोविडान झगडटा आनी हांगा झगडटा, देवळाचे दार केन्ना बंद दवरनासले। 15 दीस कित्याक दार बंद दवरला आनी कोणें बंद दवरलें आनी कित्या खातीर बंद दवरलें, रिजन कितें आसलें तें आमकां कळचें, तेच्या आमी भितर सरतले। दुसरे वटेन कळस उत्सवाचेर वादाची सया आसली तरी हो उत्सव परंपरे प्रमाण जातलो असो विश्वास देवस्थान समितीक आसा। 8 दीस घराघरांनी कळस भोवून मामाय देवीच्या देवळांत आयल्या उपरांत कौला जावन ह्या उत्सवाची सांगता जातली। मात सुरवेकूच वाद जाल्ल्यान ह्या उत्सवा विशीं प्रश्न चिन्ह उप्रासला। आमच्या कळसाची आयच्यान सुरवात 9 दीस कळस सप्तमीचो कळस आमच्या वांयगणे वतलो, ते देव भितर अष्टमीचो सगळ्यांचो प्रसाद आसता, देव देवतेंचे सगळे जात्रा उत्सवाचे करपाक ते घेतात। पिरगोवची जात्रा, मोगोवची आनी मयेची जात्रेची थंय आमी पेदोबा कडेन देवा कडेन घेतात। आनी आयज ते आतां केळबाई कडेन गेल्ली आसा, केळबाई कडल्यान आमची सातेरी कडेन आयज आनी हो उत्सव बरे भशेन जावचो, गांवांत शांतता जावची ही आमची इच्छा आसा आनी सगळ्या लोकांक बरें आशिर्वाद करपाची बरें वातावरण बरें आसा, कोणाक आमी कांय फाटल्या वर्सा पळय मदीं अर्द्यारूच बंद जाल्लो, तशें कांय ना न्हू? ना तशें ना, सगळें मदींच भोंवतलो बरो।
म्हणजे तुमची एक इच्छा हा की बरे भशेन जावचो. बरे भशेन गांवान जावचें सगळ्यांक मेळचें. दर्शन हे देवाचे प्रत्येकाच्या घरांनी वचचो आनी प्रत्येकान कोण प्रसाद घेवचो. कितके दीस जाता हो? 9 दीस. गोमंतक टीव्ही खातीर मयेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.